पिराची कोण बिचोले हांगासर एक 2000 स्क्वेअर मिटर जागेचेर फरीदा शेख ह्या बायलेन आपल्या जागेचेर गैर पद्धतीन एक 10 घरां जी हांगासर बरीच वर्सां रावता तेच्या अगेन्स्ट केस केल्ली. तिने नाना म्हणटा एटलीस्ट हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, त्याच बरोबर स्थानीक कोर्ट ह्या कोर्टासून ती लढत आयज 2023 24 पर्यंत तिका आयज हें मेळ्ळें की कोर्टासून की ही जी जागा जी आसा ती फरीदा शाह हेंची आसा आनी जे कोण हांगासर रावले तांकां काडची अशी ऑर्डर येयली. हांव हांगासरली ओनर. आमकां ही केस न्हय आमची जमातीची आमची भाटकाराची 82 स्टार्ट जाल्ली. जमातीन आमचेर केसी घातलेले. मागीर ते 2012 तेंच्यांनी सेटलमेंट केलें आमचे बरोबर. तेन्ना आमकां सांगलें कितें हे घाटियां बी तेन्ना मागीर येवन रावला तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट केल्ले. मागीर हेंच्यांनी आमचेर केशी घातले. घाट्यांनी आमचेर केशी घातले. आमचेर केशी घालून मागीर तेंच्यांनी कितें केलें फुडें वचत रावले, इश्टे हाडीत रावले आनी मागीर आमी तेंचे कडेन हांवें झगडला. हांवें ओन झगडला तेंचे कडेन. झगडून डेमोलेशन ऑर्डर ती आमगे आतां मेळोन डेमोलेशन जालें. आम्ही किती आता 70-80 वर्सां माझ्या माझ्या बापायचे बापाय सगळे हांगाच काढला दीस. आयज काय येऊन रावंक ना, कोणाच्या जाग्यार कोण येऊन रावले कोण ओगी रावचो ना. आमी 2 दीस तर आमकां टायम दिवंक जाय ना. आमचे सगळे सामान हा सगळे डायरेक्ट डेमोलेशन केले जाल्यार खंय वचूंक जाय आमी. हाजे पयलीं तुमकां इन्फॉर्मेशन येयल्ली? हेजे पयलीं आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्लें कितें तुमकां नोटीस म्युन्सिपालिटी एक्शन घेतले इतके दिला. हेजे नोटीस कांयच येवंक ना. सो तुम्ही रिप्लाय काय दिला? आमी रिप्लाय दिला म्युन्सिपालिटीक. आमी फुडें कोर्टाक घातला म्हणून रिप्लाय दिला. नोटीस येईपर्यंत टायम लागता म्हणून सांगला वयल्यान. तरी आसतना म्युन्सिपालिटी आयकपाक तयार ना. गेले 3 महिने जाले म्युन्सिपालिटीन ऑर्डर दिली की अशें आमकां ऑर्डर येयल्ली आहा ती खाली करपाक. त्याच बरोबर आज स्थानीक जे हांगासर रावले ते तेंच्यांनी खूब विरोध केल्लो की आमकां मातसो पण पयलींच तांकां एक ऑर्डर हांगा ह्या बद्दल येयल्ली अशी कल्पना मेळटा. त्याच बरोबर आज एक 2000 स्क्वेअर मिटर जे हांगा पिरांडी कोणाची जागर आहा फरीदा शाहची तांची खाली करपाक म्युन्सिपालिटीची मदत घेवन खाली करपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ.